आशियांतल्या सगळ्यांत व्हडल्या एअर शोक सोमारच्यान सुरवात जाली। एअर शोन आकर्शणाचें केंद्र थारले ते अमेरिकेचे अत्याधुनीक फायटर विमान F-35। मेक इन इंडिया मोहिमे खाला सध्याक भारतूय फायटर जेट विकसीत करता। अशें आसलें तरी भारतांत फायटर जेट विमानांच्या निर्मिती खातीर पुरा इकोसिस्टम अजून उपलब्ध ना। भारताक सध्याक 114 मल्टी रोल मरीन फायटर विमानांची गरज आसा। भारताची ही गरज लक्षांत घेवन अमेरिकेन पयलेच फावट 5वे पिढयेंतलें सगळ्यांत अत्याधुनीक फायटर विमान भारताक धाडला। F-35 5व्या पिढयेचें फायटर विमान जावन आसा। स्टेल्थ फीचर आनी हेलिकॉप्टरा प्रमाण लँड करपाची क्षमता ह्या विमाना कडेन आसा।